नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभे उपरांत आयज राज्यसभेतूय ऑनलायन गेमिंग विधेयक जालें पारीत. संसदेच्या दोनूय सभाघरांचें पावसाळी अधिवेशन आयज सोंपलें. संसदेच्या कामकाजात चड खंड पडलो. नव्या खासदारांक उलोवपाची संद मेळूंक ना हाका विरोधी पक्ष जापसालदार. संसद वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांची टिका. उपराष्ट्रपती पदा खातीर नामांकन भरपाचो आयज निमणो दीस. इंडी गठबंधनाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी हांणी भरले आयज नामांकन. भारताच्या अंतराळ मिशन गगनयानाची पयली चांचणी उड्डाण ह्या वर्सा जातली डिसेंबरात. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही नारायण हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. आमदार दिगंबर कामत आनी आमदार रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळांत आस्पावीत. राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी दिलो पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत. आता खबरो विस्तारान. राज्यसभेत आयज ऑनलायन गेमिंग संवर्धन आनी विनियमन विधेयक 2025 संमत जाले. काल लोकसभेत हे विधेयक संमत जाल्ले आनी आयज ते राज्यसभेत संमत जाले. हे विधेयक राज्यसभेत सादर करता आसतना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी साबार तथ्यां मुखार दवरली. ऑनलायन गेमिंगे खातीर साबार लोकांनी आत्महत्या केल्या अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सभाघराच्या लक्षांत हाडले. आयचे तरणाटे ऑनलायन गेमिंगेक लागून चुकीचे दिकेन वता अशी खंत केंद्रीय मंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. मजगतीं आयज दोनूय सभाघरांचें कामकाज अनिश्चित काळा मेरेन सोंपलें. राज्यसभेत मॉन्सून सत्राचे 38.8% कामकाज जालें. कार्यप्रणाली को देख रहा है, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं. उपराष्ट्रपती पदा खातीर जावपी वेंचणुकेचें नामांकन भरपाची आयज निमणी तारीख. इंडी गठबंधनाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी हांणी आपलें नामांकन आयज भरलें. नामांकन भरपाक वचचे पयलीं तांणी भारताचे सुटके झुजारी आनी हेर वरिश्ठ फुडाऱ्यांक आर्गां ओंपलीं. नामांकन फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 25 ऑगस्ट आसतली. 9 सप्टेंबराक उपराष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक जातली आनी त्याच दिसा उपराष्ट्रपती पदाचें नांव घोशीत जातलें. एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन हांणी काल आपलें नामांकन भरलें. केंद्रीय संसद वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी संसदेचें पावसाळी अधिवेशन देश आनी सरकारा खातीर अत्यंत फळादीक थारलां अशें सांगलें. आयज नवी दिल्लींतलें अधिवेशन पुराय जाल्या उपरांत संसद वाठारांत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना मंत्री रिजिजू हांणी जायत्या नव्या खासदारांक संसदेंत उलोवपाक मेळ्ळें ना हाचेर खंत उक्तायली आनी हाका विरोधी पक्षच जापसालदार आसा अशें सांगलें. सभाघरांत खूब खंड पडलो आनी चर्चा करपा खातीर थारायिल्ल्या वेळार वाटो घेवंक ना अशी टिका तांणी विरोधकांचेर केली. तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला. उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग. हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था तो मैं धन्यवाद देता हूं.
विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर आणि रशियाचे विदेश मंत्री सर्जे लाव्हरोव्ह हांची आयज मॉस्को दोनूय देशांमधले द्विपक्षीय संबंधांविशीं खासा बसका जाली। ह्या वेळार आयोजित जोर पत्रकार परिशदेंत उलयतना विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी दुसऱ्या महाझुजा उपरांत भारत आनी रशियेमदले संबंध संवसारांतल्या हेर देशांबरोबरचे सगळ्यात स्थिर संबंध आशिल्ले अशें सांगलें। रशियेन भारताची निर्यात वाडोवपा खातीर द्विपक्षीय व्यापार समतोल आनी टिकाऊ पद्धती वाडोवपाची पुष्टी दोनूय मंत्र्यांनी केली। Today's meeting gives us an occasion to discuss our political relationship as well, but also to review our bilateral ties. So I look forward to an exchange of views on politics, on trade, on economic investment, defense, science and technology, and of course people-to-people exchanges. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। कितलोसो तेंप चलिल्ल्या मंत्रिमंडळ फेरबदल विशयी चर्चेक आयज थारो मेळ्ळो। काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार आणि मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांकां आयज मंत्रीपदाचो सोपूत दिवपाचो सुवाळो राजभवनाचेर जालो। ह्या वेळार भाजपा आणि हेर राजकीय फुडारी हाजीर आशिल्ले। गोंयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी दोनूय आमदारांक पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। कायद्यावरवी स्थापित जाल्ल्या अशा भारतीय संविधानाविशयी हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बागिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सबूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। आयज जाल्ल्या राजकीय घडामोडींत सुरवातेक सभापती रमेश तवडकार हांणी विधानसभेत वचून सभापती पदाचो राजिनामो दिलो। मंत्रिमंडळांत आस्पावीत करपाच्या निर्णया उपरांत तांणी सभापती पदाचो राजिनामो दिवपाचें थारायिल्लें। खबराकारांकडेन उलयतना विधानसभेत तशेंच विधानसभे भायर समाजा खातीर कार्य करपाचें उत्तम उदाहरण आपूण स्थापीत केलां अशें तांणी सांगलें। हांवें सभापती जबाबदारी 29 मार्च 2022 ह्या दिसा घेतली आनी घेतकच हांवें एक ठरयल्लें की जी जबाबदारी मेळटा ती जबाबदारी 100% पूर्णपणास लावन जी आसा न्ही ताका जस्टीस दिवप, न्याय दिवप ह्या दृश्टीन हांव प्रयत्न केले। आनी त्यामुळे
सुरवातपासून आता 3.5 वर्सां आसा न्ही ज्या तरेन हांवें त्या पोस्टाक म्हणजे हांव म्हणटा अशें न्ही एक ग्लॅमर दिवपाचो प्रयत्न केलो विधानसभेत आनी विधानसभेच्या भायर. विधानसभेक म्हजे सगळे म्हणजे जितले हांगा विधानसभेचे कर्मचारी आसा ह्या कर्मचारी हे म्हज्या कुटुंबाचो एक भाग आशिल्ले. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार अर्थात म्हजेच कलीग आशिल्ले आनी विरोधी पक्षाचे आमदार आमचेच कलीग. पण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी म्हाका तितलीच दाद दिली आनी तितलीच दाद विरोधी पक्षाच्या लोकांनी दाद दिली. ताज्या भायर जे आसा न्ही की संपूर्ण गोंयच्या जनसामान्यामध्ये म्हणजे स्पीकर विधानसभा आनी विधानसभेचे भायर कशा तरेन काम करूं शकता करूं येता अशें उत्तम उदाहरण जें आसा न्ही हांवें घालून अशा प्रकारचे अभिप्राय आसाय की म्हाका खुबश्या लोकांनी जाले. आनी ह्या कालखंडा भितर ह्या 3.5 वर्सां कालखंडांत हजारांनी लोक ह्या विधानसभेक अत्यंत सामान्यांतलो सामान्य मनीस येवन गेलो आनी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जो विधानसभेचो फियर आशिल्लो तो पूर्णपणे गेलो. नव्या मंत्र्यांचो सोपूतविधी जाले उपरांत कार्यावळीक हजर आशिल्ल्या समेस्त मंत्री आनी आमदारांनी तांकां परबीं भेटयली. मुखेलमंत्र्यांनी गोंयच्या विकासा खातीर नव्या मंत्र्यांचो हातभार म्हत्वाचो थारतलो अशें सांगून समेस्त गोंयकारांचे वतीन तांकां येस आंवडेलें. बाप दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर ह्या दोगांयचें इंडक्शन म्हणजे कॅबिनेटांत जालें. हांव तांकां ताचें खूब खूब अभिनंदन करता, दोगांयक खूब कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी दोगूय जाण मंत्री म्हणून सरकाराच्या कामात खूब बऱ्या पद्दतीन इनवॉल्व जातले. गोंयच्या आमी जशें म्हणटा की विकासाक तांचोय हातभार खूब मोठ्या प्रमाणांत लागतलो. आयच्या दिसा हांव गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकारच्या वतीन तांकां दोगांयकूय शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तांच्यांनी बरें काम करचें अशी तांचे कडल्यान हांव अपेक्षा करता. चीफ मिनिस्टर टू इंग्लंड वी ऑलरेडी मीट देम बोथ ऑफ देम हांव मीट केल्ले आसा. दोनूय जाण सिनियर कलिग्स आमचे आनी पार्ट ऑफ द कॅबिनेट एवरीथींग ऑलवेज हॅपी मुवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. मागय जे मंत्री जाल्ले आसात ते अनुभवी आसात आनी ह्या सरकारा भितर परफॉर्मन्साच्या वयच्यान जे चीफ मिनिस्टराचेर लोड आशिल्लो तो कांय प्रमाणात शेअर जातलो आनी आमी जेन्ना निवडणुका फेस करतात तेन्ना परत एक फावटी लोकांचो बरो प्रतिसाद आमकां मेळटलो. एक एसटी समाजाक न्याय दिवपाचें काम केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर आमच्या मंत्रिमंडळा भितर अनुभवी आमचे साथीदार आमकां मेळ्ळे आसात. सरकार एक्चुली आनीकय बरें नेटान परफॉर्मन्स करपाक जाय. इट इज अ व्हेरी गुड थिंग. दिगंबर कामत इज कमिंग विथ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स विथ हिम एज वेल एज रमेश तवडकर was speaker. Before that also he was doing. So it is a good thing what is happening. रमेश तवडकर सर हेंचे हे दोघी जाण आमचे सिनियर मोस्ट आसलेले आनी आयज तांकां तेंचे कार्य जे आसा इतली वर्सां जे आमदार आसा ते आमी तरी फर्स्ट टायम आमदार ते तरी इतली वर्सां आमदार आसा. सो तांकां आयज तेंची शपथविधी जाल्ली आसा ताचे लागून तांकां दोगांयकूय अभिनंदन. जे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका पार्टीन दिल्लेली आसा जे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लेली आसा तेजे लिडरशिपाच्या अंडर आयज म्हाजें एकूच कर्तव्य आसा की म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें डेव्हलपमेंट करपाक आनी म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी म्हाका दिसता आयज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कितलीशी गिफ्ट म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा जशी की हे न्यू जे बील पास जाल्लेले आसा रेग्युलेशन ऑफ हावजीस ऑन गव्हर्मेंट लँड एक व्हडलें गिफ्ट आमकां कितें 90% ऑफ हावजीस आर ऑन गव्हर्मेंट लँड म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो म्हाका ताजो चडांत चड फायदो जातलो. बरें दिसता बोथ आर व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड. लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट वर्क विकास म्हणजे गोंया भितर विकासा भितर खूब तांचेंय व्हडलें योगदान आसा. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक सेट तांचे एक्सपिरियन्स काम जातले. बरी खबर हे दोन मंत्र्यांनी सिनियर मोस्ट एक्सपिरियन्स होल्डर जेका जितो वास्ट एक्सपिरियन्स पॉलिटिक्सान आहा ते आयज दोगूय मंत्री जाले. खरेंच तांचें अभिनंदन करता आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान रायट डिसिजन घेतलेलें आसा. माननीय दिगंबर कामत जवळ 27 वर्सां आमदार आसा आनी इतलेंच न्हय तर तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. सो ताजे सहकार्य माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें. त्या नंतर आमचे जे स्पीकर आसा ते एसटी समाजांतल्यान झगडून वयर सरिल्ले मनीस आसा. दुसरे फावट मंत्री जाल्या आनी म्हाका दिसता योग्य निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यान घेवन तांकां योग्य स्थान दिले बद्दल त्यांच्या दोघांचे अभिनंदन करता.
माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आणि बरें काम आमी मुखार व्हरया अशें करता. देव बरें करूं, तांकां शुभेच्छा दिता. इट इज अ गुड थिंग. एक म्हणल्यार दोगूय आयले ते अनुभवी लोक आसात. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर दोगूय अनुभवी सिनियरय आसात आणि त्यामुळे आमचो डेव्हलपमेंट जो आसा पळय सरकारा कडल्यान जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय राज्याचो तो नक्कीच जातलो हातूंत दुबावूच जी तेंचेर जबाबदारी येतली खात्यांची त्या हातूंतल्यान ते जे डिसिजन फास्ट घेवपी कामूय बरें करपी टायमींग दिवपी अशें संविधान आसा आनी काम बरें जातलें. सरकाराचें सुद्दां हे बरें जातलें परफॉर्मन्स. श्रमधाम उपक्रमा अंतर्गत 30 नव्या घरांचो ताबो 23 ऑगस्टाक जावपी कार्यावळीत घरमालकांक दितले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिली. श्रमधाम उपक्रमा अंतर्गत आतां मेरेन 40 घरांची बांधणी जाल्या. हातूंत पयल्या टप्प्यात 20 जाल्यार दुसऱ्या टप्प्यात 20 घरांचो आस्पाव आसा जाल्यार तिसऱ्या टप्प्यात 30 घरां बांदल्यात तांकां चवथी पयली घरमालकांच्या सुपूर्द करतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिली. हे येवजणे अंतर्गत 5000 स्वयंसेवक तयार करपाचे उद्दिष्ट आसा अशेंय तांणी सांगले. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान फाटलीं 2 वर्सां आमी की श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट आसा न्ही सबंद गोवाभर दीन दुबळ्या अशा गरिबांक घर बांदपाच्या जो प्रयत्न आमी संकल्प केल्लो तो आमी फुडें व्हरत आसा. आनी गेले साधारणचे 2 वर्सांक जर पळयलें जायत तुमी की पयल्या रावंडाक आमी 20 घरां दिली आनी त्या वेळाचेर लोकसभेचे स्पीकर आमचे माननीय ओम बिर्लाजी हजर आशिल्ले, गोंयचे मुख्यमंत्री हजर आशिल्ले आनी त्यांच्या उपस्थितीत 20 घरां आमी दिल्ली आणि त्यानंतर आम्ही दुसऱ्या लोटांक परत 20 घरां दिली. आज आमी तिसऱ्या लोटांक जे आसा आमी 30 घरां दिवपाचो कार्यक्रम आमी करता आणि 30 घरां दिवपाच्या निमित्तांतल्यान आमी 23 ऑगस्ट बरोबर 3 वरांचेर की कला अकादमी पणजी हांगा की श्रमधाम अधिवेशन जे आसा हें घालून घेता. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि पोरने गोंय पुलीस स्थानकाचे पुलीस अधिकारी हांणी मेळून चिंबल वाठारात फूट पेट्रोलिंग केले. या वाठारांतले गुन्यांवकारी इतिहास आशिल्ल्यांक ताब्यात घेवन तांची खर चौकशी करपाचे सत्र पुलिशेन चालू केला. हे विशीं अदीक माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. लोगों को चेक कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं, तो रेगुलर काम है पुलिस का. प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है पुलिस का, अगर इलीगल बार कोई चल रहा है तो ऑब्वियसली एक्शन लेंगे उस पर, तो वो चेक करेंगे. सर विलेज एरिया में ड्रग इशू कुछ क्या ड्रग्स इशू कुछ अभी तो ऐसा कुछ मिला नहीं, बट अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा. कल जो हिस्ट्री शीटर को राउंड अप किया था ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन, क्या वो हर 15 दिन में हिस्ट्री शीटर को चेक करती है पुलिस. तो 15 ये ओल्ड गोवा ने कल किया, अलग अलग पुलिस स्टेशन अलग अलग दिन बुलाता है. अभी रिसेंटली हमने इंस्ट्रक्शन दिए सारे पुलिस स्टेशन को कि एकदम इंटेंसिवली चेक किया जाएगा, तो वो काम चालू है. सारे पुलिस स्टेशन में काम चालू है. एनी स्पेसिफिक जो मडगांव में इंसिडेंट हुआ वो कनेक्शन कुछ ऐसा नहीं, जनरल एक प्रिवेंटिव एक्सरसाइज हमारी रहती है रेगुलरली और उसी का एक पार्ट है. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसाच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट.
हमेशा सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी, अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। विसावप्रांत उपकार पळोवया मुखावेली खबरो। गगनयान मिशनाचे 80% काम पुराय जाला आणि उरिल्ले काम 2026 मेरेन पुराय जातले अशी माहिती इस्रोन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत इस्रो मुखेली व्ही नारायणन हांणी दिली। हे पत्रकार परिशदेत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग, अंतराळवीर सुभांशु शुक्ला आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश सगळ्याच मळार मुखार आसा, तशेंच अंतराळ मळार प्रधानमंत्री मोदी खासा लक्ष दितात अशें इस्रो मुखेली व्ही नारायणन हांणी सांगले। Last 10 years, if you see, the progress is phenomenal, exponential. With respect to missions, the number of missions targeted in 2015 to 2025 is almost double compared to 2005 to 2015. During the last 6 months, if you see, very important, 3 important missions are accomplished. Very technologically intensive, complex mission. Lot of work is done in human rating of the vehicle health management system development, orbital module development, crew escape system development, environmental control and safety system development, parachute development, human product development. In fact, I'm happy to say that almost 80% tests are completed and 20% tests are targeted before March 2026. And this year, we have done, in the recent past, last 4 months, lot of accomplishments are done in this area, and the first uncrewed mission, G1, is going to be lifted off this year end, maybe close to December. मिशन एक्सियोम 4 खूब यशस्वी थारले अशें ग्रुप कॅप्टन सुभांशु शुक्ला हांणी सांगतना केंद्र सरकार आणि इस्रोचे उपकार मानले। We had to perform the experiments that were conceived, developed and realized by the Indian researchers, and also to perform STEM demonstrations and just capture photographs and videography to bring it back to you. So that was the primary job while we were up on their station. To execute this mission profile, we were training at various places, and it was distributed. So we were at NASA, European Space Agency, and also we traveled to Japan for executing the training for the International Space Station. दिल्ली एम्साचो बर्न आणि प्लास्टिक सर्जरी विभाग अमेरिकेच्या रोटाप्लास इंटरनॅशनला वांगडा जळिल्ले डाग तशेंच आवळिल्ल्या कातीच्या वायटाकारांचेर मोफत उपचार करतले। ह्या उपक्रमात रोटरी क्लब रिस्टोरिंग स्मायलूय तेंको दितले। अमेरिकेच्यान आयिल्ले जाणकार ह्या उपचाराविशीं दिल्ली एम्साच्या दोतोरांक तशेंच परिचारिकांक मार्गदर्शन करतले। ह्या उपक्रमाखाला एम्साच्या 51 दुयेंतींचेर मोफत शस्त्रक्रिया जातली। कैंप में हमने 126 मरीज बुलाए थे, जिनमें से हम 51 का तो ऑपरेशन करेंगे, बाकियों को हमने एक एडवाइस देके किसको फिजियोथेरेपी, किसी को स्प्लेंट, किसी को और जो दुनिया भर के मेडिकल एडवाइस है, लेजर या जो भी और एडवाइस है वो हमने उनको देके भेज दिया है। 51 का हमारा प्लान है कि हम इनको ऑपरेट करेंगे। दिल्ली विधानसभेत येता ते 24 आणि 25 ऑगस्टाक अखिल भारतीय सभापती परिषदेचे आयोजन केला। देशभरातले विधानसभेचे सभापती ह्या परिषदेत वांटेकार जातले। हे परिषदेचे उक्तावण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी जातले, जाल्यार लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला ह्या परिषदेच्या समारोप सुवाळ्यात वांटेकार जातले। देशाचे पयले वेचून आयिल्ले भारताचे सभापती विठ्ठलभाई पटेल हांच्या शताब्दी कार्यावळी निमतान ह्या परिषदेचे आयोजन जाला। हे विशीं अधिक माहिती दिल्ली विधानसभेचे सभापती विजेंद्र गुप्ता हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना दिली। वास्तविकता में ये सुनहरा जो दिन आया है उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो है वीर विठ्ठल भाई पटेल, जो देश के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे, और वो भी उस काल में जब अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन देश पर हर तरह से कहर ढा रहा था। आंदोलनकारियों के साथ
जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, जिस तरह से उनको फांसी के फंदों पर चढ़ाया जा रहा था, ऐसे समय में 24 अगस्त 1925 को विठल भाई पटेल अंग्रेजों की मर्जी के विरुद्ध सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अंग्रेजी हुकूमत के कैंडिडेट को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उस पद पर 5 वर्ष बने रहे। ये उनकी 100वीं वर्षगांठ है उनके अध्यक्ष चुने जाने की। तो ये एक तरह का जो शताब्दी वर्ष समारोह है, इस अवसर पर स्पीकर्स ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और सारे देश के स्पीकर्स आ रहे हैं। आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभे उपरांत आयज राज्यसभेतूय ऑनलायन गेमिंग विधेयक जालें पारीत. संसदेच्या दोनूय सभाघरांचें पावसाळी अधिवेशन आयज सोंपलें. संसदेच्या कामकाजात चड खंड पडलो. नव्या खासदारांक उलोवपाची संद मेळूंक ना हाका विरोधी पक्ष जापसालदार. संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांची टिका. उपराष्ट्रपती पदा खातीर नामांकन भरपाचो आयज निमणो दीस. इंडी गठबंधनाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी हांणी भरले आयज नामांकन. भारताच्या अंतराळ मिशन गगनयानाची पयली चाचणी उड्डाण ह्या वर्सा जातली डिसेंबरात. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही नारायणन हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. आनी आमदार दिगंबर कामत आनी आमदार रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळांत आस्पावीत. राज्यपाल कुसपती अशोक गजपती राजू हांणी दिलो पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.